आखे मडगांव 3 जाणांनी पिस्तूल दाखोवन एकल्याक धमकोवपाचो यत्न केल्लो। खरेपणी हो अपहरणाचो कट आशिल्लो, पूण कुणाल रायकर आनी अपहरण करपाक आयिल्ल्या 3 जाणां मदीं झगडी जाल्ल्यान लोक जमले। ताका लागून दुबावितांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो आनी ताचे अपहरणाचो डाव फसलो। पळयात पुराय बातमी। आके मडगांवां 3 जाणांनी कुणाल रायकर हाका पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केल्लो। सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। कुणाल रायकर आपल्या भुरग्याक बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो तेन्ना वाटेत 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडायली। दुबावितांनी रायकराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकावपाचो यत्न केलो, पूण ताचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडेच एकठांय जाल्ल्यान त्या तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडलो। ह्या गडबडेत घडणूक थळावयल्यान पळ काडटना दुबावितांनी हाडिल्ल्या पिस्तुलांतली मॅगझीन रस्त्यार पडली। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपहरणाचो यत्न आशिल्लो खंय, पूण अपहरण करपाक आयिल्ले 3 जाण आनी कुणाल रायकरा मदीं झगडी जाली आनी लोक थंय जमले। ताका लागून तांचो अपहरणाचो यत्न फसलो। कुणाल रायकरान पुलिसांक दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण ताचो खंय प्रॉपर्टीक लागून एका मनशा वांगडा वाद जाल्लो। ह्याच वादांतल्यान हो प्रकार जालो आसूये असो दुबाव आसा। तिगूय दुबावीत सध्या फरार आसून पुलीस तांच्या मागार आसात। आज सकाळी पांडवकपेल आके हांगा आपल्या भुरग्याक चल्याक स्कुलाक पावोवपाक गेल्ले कडेन कुणाल रायकर ह्या इसमाक 3 जाण मनशांनी गन पॉयंटाचेर किडनॅप करपाचो प्रयत्न असफल प्रयत्न जाल्लो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 3 जाण भुरगे एक व्हायट कलर व्हॅन घेवन, जे व्हॅनीचो नंबर तांणी दुसरो नंबर लायिल्लो आनी ती व्हॅन घेवन ते ताका गन लायले आनी ताजे नंतर कुणालान धक्काबुक्की केली। थंयचे लोकांनी थंय मातसो बोवाळ केलो, त्या कारणान तांचो तो प्रयत्न फसलो। त्याच गडबडी भितर तांची जी मॅगझीन आशिल्ली गनाची ती मॅगझीन थंय पडली आनी थंयच्यान त्या 3 जाणांनी पलायन केलें। ताजे नंतर आमकां जी वरिश्ठ पुलिसांनी म्हायती दिली की हें प्रकरण प्रॉपर्टीच्या प्रॉपर्टीचो वेव्हार जाल्लो ताज्या बद्दल आसूं शकता अशी सद्याक एक म्हायती सद्या भायर आयिल्ली आसा। आनी हो प्रॉपर्टीचो वेव्हार कुणालान जे 2 जाण संशयजात नांवां दिल्लीं आसात तांकांय बी मडगांव पुलिसांनी चवकशे खातीर हाडिल्ले आसात। चवकशी चालू आसा ही म्हायती आमकां सद्या मेळिल्ली आसा। आनीक ताजे नंतर मडगांव पुलिसान आपली वेगवेगळी टीम केल्ली आसा, सर्वेलन्स सगळ्याक लायिल्ली आसा। CCTV फुटेज ज्यो आसात त्यो CCTV फुटेजी तांणी एकठांय केल्ली आसात आनी ताजे प्रमाणे तपास करीत आसात। मडगांव पुलिसाच्या म्हायती प्रमाणे सद्याक अननोन पर्सनाचेर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार।